30 सोमार नोव्हेंबराची 10 तारीख 2025. पहिले मसप जाणवाय पुस्तकांतले अध्याय 1 वळ 1 तावन 7 पर्यंत. पृथ्वेच्या अधिपतीनो नीतीचो मोग करा, प्रामाणिकपणान सर्वस्वराचे ध्यान करा. साध्या काळजान ताका सोदा, कित्याक ताची परीक्षा करिनांत तांकां तो पाटी मेळटा. ताचेर आपलो विश्वास सांडिनांत तांकां तो आपली वळख दिता. कोठी चिन्नां मनशाक देवातावन वेगळो सरूंक लायतात आनी परीक्षेक लायलेली ताची पदवी मुर्खाक लजेक घालता. खोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्यांक जाणवाय रिगाना. पातकाक लाबदल्ले कुडींत ती वस्ती करिना, कित्याक शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो कपटपणांतावन पळता. मूर्ख चिंतनांतावन पयस रावता आनी अन्याय घडतना फाटीं सरता. जाणवाय मनशाचो मोग करता तो आत्मो, तरी देव निंदा करतल्या मनशाक ताच्या उतरांक लागून ख्यास्त लाय नासता रावची ना, कित्याक देव ताच्या गुपित चिंतनाचो साक्षी. ताच्या काळजाची तो तपासणी करता आनी ताचे हर एक उतर तो आयकता. कित्याक सर्वेस्वराच्या आत्म्यान सगळी पृथ्वी भरल्या आनी जो सगळें सांबाळता तो उसारलेले हर एक उतर जाणा. देवाचें उतर हें देवाचें ओडपकार. कीर्तन 139 1 तावन 3 4 तावन 6 7 तावन 9 9 तावन 10. श्लोक. सासनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केदाळा बसतां केदाळा उठतां तें तूं जाणाय. म्हज्या मतींतलीं चिंतनां पयसतावनूच तूं पारखिताय. हांव चलूं वा न्हिदूं तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. श्लोक. सासनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हजे जिबेर उतर पावचे आदीं तूं सर्वेस्परा तें मुळांत हांव जाणाय. फाटल्यान मुखल्यान म्हूण म्हाका तूं वेडो घाल नासाय. तुजो हात म्हजे वयलो काडिनाय. असले जाणवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. श्लोक. सासनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या लागसो खंय म्हणून पयस सरून वसूं. तुज्या मुखामुळांतावन खंय म्हणून पळोवन धांवूं. सर्गार चडोवन वचून जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत वचून निधन जाल्यार थंय तूं आसाय. श्लोक. सासनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. अरुणाचे पाकाटे लावन उदेंती कुशीन उबोन वचून सागोराचे पेले तडीर बिडार करूं जाल्यार थंय पर्यंत तुजो हात म्हाका चलयता. तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरता. श्लोक. सासनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. मळबाच्या नेकेत्र्या बरी संवसारांत तुमी परजळतल्यात. जिवीत दिता तें उतर तुमी उबारन धरतल्यात. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाक पातकांत पडचे संदर्भ सदांच आसात, पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हाय खटा. ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जावचे प्रास तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांते फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आशिल्लें. तुमी मात्र सत्रायेन रावा. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार ताका बूद सांग. सूख वळखत जाल्यार ताका बक्षी.
दिसाक 7 पावटी तुजे विरोध सूख आदान 7 पावटी तुजे लागीं पाटी येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षिजय. 1 पावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ सडय. सोम्यान तांकां सांगलें, एक सांसवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रोकाक तूं कच्च हुमटून काण दर्यांत वचून उबो जा म्हणून तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ह्या संवसारांत आमी एकामेका मोग, सेवा, कुमोग करूंक आनी आधार दिवंक सांगाता जियेता. हेरां आड वाटेक पातकान पडोवंक आमी कारण जावंक नजो. पातकान पडचें खंडीत जावन वायट, पूण पेल्याक वायटान पडोवंक कारण जावचें सडीत मारेकार. असल्यांक शिक्षा जावन ताच्या गोमट्याक दांत्या फातर बांदून दर्यांत उडोवचें भोव बरें म्हणटा जेजू. सांव पावलून सांगचे प्रमाणें हेरांक भावार्थाक हाडूंक आनी स्वताची वळख वाडोवंक ससनाच्या जिविताचो भरवसो दिवंक म्हणून म्हाका धाडला. बरी वाट दाखोवचें वडील, निर्दोशी, विश्वासी, बरी साल आसचे, प्रामाणीक, भाग्यवंत आनी स्वनियंत्रण आशिल्ले जायचे. असलीं मनशां सर्वेस्पराचें मुखामोळ पळोवंक शकतलीं. बरें जिवीत जियोवन बरी देख दिवंक जाणवायकर्स. वडिलांक आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिवची आनी जाणवायान वाडोवची जबाबदारी आसा. तांची सूख तिदवून बरे वाटेक हाडचें आनी बऱ्यो करण्यो अनुकरण करूंक आधार दिवचो वडिलांचो कायदो म्हणटा आयचें पयलें वाचप. जेजू देव भिरांतेन आनी जाणवायेन वाडलो. ताचें आदर्श जिवीत आमी जियेल्यार आमी कोणाकीय स्कांदल दिवचें ना. स्कांदल वा स्कॅन्डल म्हणल्यार शब्दाक 2 अर्थ आसात. पयलो मासलेक शिरकावंक गरयेक गुंतुल्ली कीड आनी दुसरो धांवतना पेल्याच्या वाटेक दवरली आडखळ. ताका पडोवंक करचें तसली. असल्या पातकाक पडोवंक कारण जाता तो जायकी अपराधी. देखून आमी हेरांक पातकान पडोवंक कारण जावचें न्ही. बगार बरी देख दिवचे व्यक्ती जावया.